मीटिंग बेगीन घेता म्हटलं गाडी बेगीन बेगीन घेऊन ते 10 महिन्याचे सामान 10-10.5 महिने सामान करायला त्यांची साईड आणि दुसरे त्यांची गिरायकाचं तीच रेट आणि आमका बी तीच रेट. तर आमचे आता हे मशरूम 40 रुपये, त्यांची 40 रुपये, आमचे 50 रुपये म्हटलं कोण घेतले आणि त्यांच्याकडून 40 आणि घेत आम्ही कसे सोपे कार्य करते. 4 दिवस झाले आमका जेवण पण टेन्शन नाही. मार्केटान आमचो जागो आहा न्हू, आमकां दिला शेडेन आमी भितर बसता मार्केट भाजयल्या पळय. ते आमकां 1.5 मिटर जागा दिल्लो आहा. 1.5 बाय 1.5 म्हणजे तो 2.25 मिटर जाता. ते आमी पयलीं 50 रुपया सोपा दिताले ताका. तर ते आतां ते म्हणटा 90 रुपयाची. ताका लागून आमी वयर येयले हांगा. ते आतां हांगा उलयला तेंच्यांनी सांगलां तुमी एप्लिकेशन बरोवन दियात तेन्ना आमी हें करता हांगा ते पळोवया आतां कितें करता ते. त्यांच्या हिशोबा प्रमाणे ते 67 जाता आणि त्यांच्यानी ते 90 रुपीज मागता. ते 90 रुपीज दिवपाक आमचे कडेन जायना तितले इतल्या हितून. कित्याक आमकां तितले थंयसर गिरायक जायना आनी मार्केटान भितर कोण लोकूय येयना आतां. जेन्ना परत आतां कितें कोरोना स्टार्ट जाला पळय तेतून लोक सगळो धंदो भायर रस्त्यार चलता. मार्केटाक लोक पळोवपाक कोण तयार ना. ताका लागून आतां सगळे वचत ते हें जाल्लें आनी काय आमचें व्हडलें ना. आमच्या हिशोबान इतलो जाता की आमचो सोपो पयलीं व्हरतालो 50 न्हू, आतां एक 10 रुपया सुद्दां वाडोवन व्हरा. ते डबल कशें दितले आमकां तितले जावंक जायना. आमचे इतलेच हे आहा आनी काय ना. दोन नवीच कितें बाबा पडला आमी आनी कशें नवोच आमचे कडेन जाता. कांयच तरी व्हरता पळय ते अशें दोन मनीस कपान 2 किलो घेता पळय ते 2 मनीस कपाना आमचे. इतले वर्सां पासली ती आधी 4 आणे आकडे 1 रुपया खबर दिता तेन्ना जेन्ना हांव व्हरली 4 आणे खबर दिताली 4 आणे तेन्ना पासून बाजारात भरना. आनी आतां 90 मिटर तितली तरी घे तांकां सांगेन घराडा पाहिजे तांकां भायर रेटात घेवन तिथे आमका ते उलयले फक्त आमच्या सोप्याचे बोलले 67 ते आमकां आमकां खूप जोर जाता जायच ना जाल्यार 8-4 आमकां बी फक्त आमी आमची कांयच तक्रार ना. फक्त सोपं 2 दिसांनी 90 रुपया दोन टायम आमी च्या पियेताले ती च्या सुद्दां पिवंक ना आमी. त्या 90 रुपयांक लागून कित्याक गिरायक जायना मार्केटान गिरायक ना सारकीच गिरायक. म्हाजी मार्केटांतले सगळे जे इंडोर आहा पळय ते सगळे वेंडर्स येयल्ले. सो तेंचो मेन इश्यू आसलेलो की सोपो म्हणटा ते आमी जे रेट्स वाडयल्लेले आहा न्ही सोप्याचे चड वाडोवंक ना. एक्चुअली 5 रुपीज कितें तरी पर स्क्वेअर मिटर वाडयल्लेले आहा. सो ते कितें म्हणटा की आमचो पयलीं फक्त 20 रुपया घेताले. हांव नको खंयच्या बेजिसाचेर तो पयलींचो सोपेकार जो कोण आसलेलो तो 20 रुपया घेतालो बिकॉज एक एकल्याचो जागो थंयसर 4 स्क्वेअर मिटर आहा. तर पयलींच्या रेटीन सुद्दां पळयल्यार इट बिकम्स 20 into 4 स्क्वेअर मिटर तशें जाता. तो 20 रुपया खंयच्या कायद्यान घेतालो तें म्हाका खबर ना. सो तांकां आतां कितें दिसता की आमी 4 पटींनी वाडयला विच इज रॉंग. की आमी 4 पटींनी वाडोवंक ना. आमचें कितें जालां आमी सगळ्यांक कितें आहा तें इक्वली तेंच्या जाग्या प्रमाणे आमी आतां सोपो आमी घेता तेंचो. सो फक्त 5 रुपीज वाडयल्लेले आहा आनी 5 रुपया उरलेले आहा ते गार्बेज टॅक्स आसता. सो इतलें आतां तांकां सांगलां की तुमकां दिसता जर चड वाडयल्लें आहा ती एप्लिकेशन करा आनी त्याच्या वयल्यान आमी जर एप्लिकेशन येता तशी त्याच्या वयल्यान आमी परतून कावन्सिलाक घालतले आनी कावन्सील कितें आहा तें डिसायड करता. रायट नाव शेडीच्या भितून जे आहा ते 25 रुपीज पर स्क्वेअर मिटर अँड 5 रुपीज इज द गार्बेज पर डे पर वेंडर. आनी आउटडोर जे आहा तांकां 15 रुपीज पर स्क्वेअर मिटर अँड 5 रुपीज इज द गार्बेज.